backward classes due to deprivation of socio-economic benefits in Goa due to incorrect and inadequate population data for more than a decade. Speaker sir, OBC म्हळ्यार 19 जाती आहात, मेनली भंडारी समाज घेऊन ते ऑलमोस्ट 50% ऑफ गोंय आहा. कास्ट बेस्ड सेन्सस म्हणतो गेलो लास्ट ओबीसी खातीर 2011 जाल्लो. स्पीकर सर, एक्युरेट रिप्रेझेंटेशन ओबीसीचे गव्हर्मेंट स्किमांनी, वेलफेअर प्रोग्रामांनी, पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन आणि तांकां अपलिफ्टमेंट आणि सोशियो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करपाक गरज आसता. खूब टायम गेल्लो आहा लास्ट सेन्सस जावन. म्हणटकर म्हाका दिसता स्पीकर सर की एक फ्रेश सेन्सस जावचो, बेटर प्लॅनिंग, टार्गेटेड बेनिफिट्स आणि बेटर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ वेलफेअर स्किम्स फॉर ओबीसी कम्युनिटी. हे प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टीस आणि इन्क्लुसिविटी म्हणून आमचे जे संविधानात आसा ताजे बरोबर अलायन जाता. स्पीकर सर, हांव सरकारा कडेन मागतां की तांणी ओबीसी कास्ट सेन्सस जावपा खातीर इमिजिएट स्टेप घेवचे आनी म्हाका मंत्र्या कडच्यान एश्युरन्स जाय हाजे खातीर. श्री शंकर बामणकर. अरे दिवन न्ही एश्युरन्स कोण दिता जाल्यार पळोवया न्ही. ओबीसी नाका तुमकां आतां? हांव ओबीसी न्ही. ओबीसी खातीर कितलो मोग घालो ओबीसी दितो. हा स्पीकर सर, ओबीसीचे खास सेन्सस दिता हो ना ते सांगून न्ही. 50% गोंयची जनता ती आणि काय कोणूच उलयना म्हळ्यार कितें सर नोटेड. शंकर बामणकर.